आज सरकाराच्या माध्यमातून खूपश्यो फॅसिलिटी शेतकऱ्यांक दिता सरकार, पूण आयज आमची शेतां ज्या शेतांतून हेंच्यांनी मायनींग चालू केलेलें आसा, रस्ते आमचें परमिशन घेयनासतना आमकां कसलेच कांयच अनुभव हे आयडिया दिनासतना आमच्या शेतांतल्यान हेंच्यांनी रस्तो काडलेलो आसा. आमकां कसलेच आनी आतां आमी जर त्या शेतांतून आमच्या दुसऱ्या फुडल्या शेतान वयतले जाल्यार थंय पुलीस दवरलेले आसा. ते म्हणटा तुमी खंय वयता रे, आमकां आडयता. म्हणजे आमी आमच्या शेतान सुद्दां वचपाक आयज आमकां थंय बंदी आसा. तेन्ना आमच्या जिवनाचो प्रश्न सरकारान सोडोवपाचो की आमची शेतां आमच्या ताब्यान दिवंक, जेणे करून आमी आमच्या भुरग्या बाळांचे जावं जे गरीब लोक आसा, गरीब कश्ट करू लोक आसा, तांकां कश्ट करून आपले पोट भरून त्या शेतान आपली उदरगत करची, इतलेंच आमचें सांगणें आसा. आयज आमी पिळगांवच्यान जे शेतकार आसात, जे पारंपारीक आपली शेती करून हांगासर आपले जो उदरनिर्वाह चलयता, हे शेतकारांनी एक बारीक पीसफूल प्रोटेस्ट आनी मोर्चाक असो डायरेक्टर ऑफ मायन्सार हाडलेलो. हेचे मुख्य कारण म्हणजे आयज येद्या पावसान जो ट्रान्सपोर्ट चालू आसा बिचोलच्यान फार्मरा शेती कडेन, आनी हो ट्रान्सपोर्ट रूट परमीट जो इश्यू केला तो डायरेक्टर ऑफ मायन्सान केला. आनी रूट परमीट दिता आसतना तेंचो रूट दिला पळय तो प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान दिला. आतां प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाची? प्रायवेट प्रॉपर्टी कुंदात कोम्युनिटात जी आसा पिळगांवची तेंची आसा. आनी हे हांगा जमलेले सगळे शेतकार जवळ जवळ 160 शेतकार आसा ज्या शेतांचेर आयज ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. एका सायडीन सरकार सांगता शेती करा, दुसऱ्या सायडीन शेतीची अशी नाशाडी करता. आमी त्या दीस स्टॉप केलो ट्रान्सपोर्ट मंडे. डेप्युटी कलेक्टरान आमकां बिचोलचे सांगलें की ट्रान्झीट परमीट जे आसा ते डायरेक्टर ऑफ मायन्सान दिला आनी तो आपूण स्टॉप करूं शकना. तेज्या खातीर आयज आमी सगळे डायरेक्टर ऑफ मायन्सा कडेन आयिल्ले विचारपाक ताका की तूं रूट परमीट प्रायवेट प्रॉपर्टीचेर कसो दिवंक शकता. सो ताणें एडमीट केलें की हे गजाली आपल्याक खबर ना म्हणून. खबर ना जाल्यार म्हटलें ती ऑर्डर रिवोक कर आनी रूट परमीट जो आसा पळय तो कॅन्सल कर इमिजिएटली. इमिजिएटली ताणें आपल्या इन्स्पेक्टर जो आसा जिओलॉजिस्ट ताका इन्स्ट्रक्शन दिला वचून ते व्हेरीफाय कर म्हणून आनी आपल्याक रिपोर्ट दी आयज सांजचो. आमी ताका एकूच शिटकावणी दिल्या की आयज येयला आमी पिसफुली येयले हांगासर तुका रिक्वेस्ट दिवपाक. फाल्यां पर्यंत जर ट्रान्सपोर्ट बंद जायना प्रायवेट प्रॉपर्टीच्यान जाल्यार मंडेच्यान हे शेतकार जे हांगा आसा ते मंडे थंय येवन बसतले. तांचें म्हणणें आशिल्लें की जे ट्रान्झीट परमीट आमी दिला जे ओर मूव करपाक वेदांताची जी कंपनी हे मायन सुरू जाल्या बिचोले थंयच्यान ट्रान्सपोर्ट करता ओर आनी तांचो जो पीग आयन प्लांट आसा आमोणा थंय व्हरता. लोकांचें म्हणणें आशिल्लें की हे ट्रान्सपोर्टेशन परमीट दिल्ल्या कारणान थंय रस्त्यार रेबो जाता आनी फार्मरांचें म्हणणें अशें की ती जमीन ज्या जमनींतल्यान तो रस्तो वता ती फार्मरांची जमीन आनी त्या जमनीक त्यामुळे थंयच्यान ट्रान्सपोर्टेशन करूंक जायना अशें तांचें म्हणणें. तांच्यांनी म्हणलें की ग्रावंड कंडिशन कितें आसा तें आतां येवन पळया म्हणून. हांव म्हज्या एका जिओलॉजिस्टाक मेळटा इन्स्पेक्शन एक करता ते लोकूय आसतले गांवचे थंय. एंड देन वी वील टेक अ कॉल.